नमस्कार येवकार तुम्ही पळयतात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत आनीक राजकारण म्हणटात की आज तेंगशेर पावलां आनीक जेन्ना राजकारण तेंगशेर पावलां तेन्ना बीजेपीन एक बॉम्ब फोडलो की सावथ गोवा दक्षिण गोंयाक बीजेपी बायलेक टिकेट दितली कोण तरी महिला उमेदवार आसतली आनीक नारी शक्ती जावं किंवा वुमन एम्पावरमेंट जावं विशय खुबशे आसतले पूण बीजेपी अजूनय त्या मुद्द्याचेर अडकळ्ळी आसा अजून सावथ गोवाक बीजेपीचें चित्र क्लियर ना पूण आज आमचे बरोबर सावथ गोवा आनीक एज फार एज एंटायर इंडिया इज कन्सर्न हाजेर उलोवपा खातीर आसा सोशल एक्टिविस्ट कम पॉलिटिकल लिडर एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो मॅडम वेलकम टू द शो. Thank you so much, Saidut. Thank you. First of all, I would like to ask you one question. Yes. Elections are coming soon. We are in the month of March and probably in the month of April. Hardly one month. Hardly 1 month and then in the month of May we will come to know about the result. Yes. तुमकां कितें दिसता कितें आसा पिक्चर सद्या गोंयाक पळोवपाक गेल्यार? सध्या म्हाका दिसता टुडेज डे ऑलरेडी खंयचेय पक्ष आसूं ते जावं ते BJP रुलींग डिस्पेन्शन or the opposition जावं काँग्रेस along with the alliance आसा that they should have already announced the candidate long back so the candidate would have got some time to go in each and every constituency because this is not assembly elections. तुका फक्त एक 28,000 लोकांच्या घरां वचपा पडटलें अशें ना. 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीज एक कॉन्स्टिट्युएन्सीचो म्हणल्यार तूं बसता जाल्यार 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीज तुजे तूं म्हाका सांग एक म्हयन्या भितर एक दीस एक कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवपा जाता. सो म्हाका खंय तरी दिसता दे हॅव डिलेड इट अ लॉट एंड I don't know why what reason that they are delaying. They should have delayed. दोन्ही पक्षांक पळोवपाक गेल्यार एक श्रीपाद भाऊक नॉर्थांत अनाउन्स केला आनी ताजे फाटल्यान आमी पळयलां कोणाकूच अजून अनाउन्स केल्लें ना एंड आय थिंक वी आर गोईंग नॉट इवन हार्डली 1 month इज लेफ्ट. So how the candidate will get? I think only now they'll have to this thing on the आपले सिम्बॉलाचेर इलेक्शन करपाक सोदता वो कॅन्डिडेटाक घेवन कॅन्डिडेटाची आयडियोलॉजी ताजे कितें आसा लायफांत कितें करतलो आपले स्टेटीक लागून ताजेर हांव आय डोंट नो. आय एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट दॅट बाय नाव दे शूड हॅव बीन द कॅन्डिडेट्स डिक्लेअर्ड. तुम्ही म्हणतात की दिस इज फेल्युअर complete failure of both the parties BJP as well as Congress or the entire India bloc? I would not term it as a failure, but I would say this is something like that they are delaying and ते आपल्याच पायार खंय तरी हें करपाक लागल्या. म्हळ्यार why you are delaying? If you are confident, if you all have the candidates, good probable candidates, you'll had 5 years. You'll had 5 years ते स्टडी करपाक आनी खंयचो कॅन्डिडेट 3-4 कितें 10 देखून रेडी करपाक तांकां टायम आशिल्लो. आयज इतले रुलींग डिस्पेन्शन आसा आयज इतले तुमी केला म्हूण तुमी बोस्ट करतात फायन. इवन इंडिया अलायन्स म्हणल्यार सगळे पक्ष तयार जाल्ले आसा. काँग्रेस वॉज सिटींग देर. सो आय डोंट नो वाय दे आर डिलेईंग समथींग. आय एम फायंडींग इट दॅट डिले जावपाक नाका आशिल्लो बिकॉज हो मागीर न्ही लोकांक देखून विचार पडटा लोक मागीर घुसपट्टा. जनता आसा ती तांकांय टायम दिवपा जाय. दे ऑल्सो हॅव टू टीम. इट्स नॉट इलेक्शन जालें आनी फोट मारलो तशें न्ही. दे नीड सम टायम टू थिंक कोण बाबा खंयचो कॅन्डिडेट कितें आसा ताचो बॅकग्रावंड पळोवन वोट मारपाक जाय न्ही. पक्षच म्हूण जायना. यू हॅव टू सी द क्रेडिबिलिटी ऑल्सो ऑफ द कॅन्डिडेट. फॉर दॅट यू नीड टायम. बरोबर तेका लागून. बरोबर. आनी जेन्ना आमी इशू खंयचोय आसूं हाजेर मागीर उलोवया. जेन्ना आमी म्हणटात की कोणाचे कडेन टायम सारको ना किंवा एक अमकोच कॅन्डिडेट खंयची पार्टी दिवपाक शकना. आतां बीजेपीन एक फाटल्या दिसांनी एक स्टेटमेंट काडलो की दे आर गोईंग अहेड विथ लेडी ऑर वुमन कॅन्डिडेट इन सावथ गोवा आनी ताजे फाटल्यान एक स्टेटमेंट आयलो वीच वॉज रिप्लाय टू BJP अशें आमी म्हणया. दॅट स्टेटमेंट केम फ्रॉम युअर सायड एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो. तुमी म्हणलें की आय एम द मोस्ट डिजर्विंग कॅन्डिडेट फॉर सावथ गोवा सीट. तुमी हातूंत भितर पार्टी खंयची ती मेन्शन केली नाशिल्ली. यू डिडंट मेन्शन अबाउट इंडिया ब्लॉक. You didn't mention about BJP. So हाजेर तुमकां कितें सांगपाक जाय? पयली सुवातेर न्ही सायदूत बाब आय वॉज व्हेरी हॅपी वेन दॅट अनाउन्समेंट केम. वाय मी? सी 50% ऑफ पॉप्युलेशन ऑफ गोवा इज रिप्रेझेंटेड बाय वुमन. सो म्हाका खंय तरी दिसलें जावं खंयचे तरी पक्ष इज कम विथ अ व्हेरी गूड आयडिया की बायलांक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय म्हणून.
आयज आमी पळोवपाक गेल्यार गोंयांत आमचे असेंब्लीत जे MLA आसा वो मंत्री ज्यो बायल्यो आसा त्यो कोणाच्यो तरी बायल्यो आसा, तिगांय त्यो बायल्यो आसा. सो म्हाका दिसलें एक खंय तरी एक संदी मेळटा, हे ज्यो बायल्यो आसा जे ग्रास रुटांतल्यान आयल्ल्यो आसा, पंचायत लेवल जिखिल्ल्यो आसा, ZP लेवल जिखिल्ल्यो आसा, आपले ओन खंय तरी कार्यकर्ता स्ट्रॉंग आसा ना म्हणून कितल्यो जाण आसा. वेन देर आर फंक्शन्स एंड ऑल आय सी व्हेरी डायनॅमीक BJP महिला कार्यकर्ताज ऑल्सो कमिंग विथ ड्यू लीव्स, फुलां हे बीन घेवन, गुड ओरेटर्स, स्पिकर्स. म्हाका दिसलें खंय तरी कितें तरी चेंज जावपाक लागला एंड आय वेलकम दॅट डिसिजन. And then the next day when I was at Azad Maidan, when I had gone to support the ST Bhaw जे स्ट्रायकार बशिल्ले तेन्ना म्हाका प्रेसांनी म्हाका विचारलें की प्रतिमा तुजें नांव खंय तरी येवपाक लागलां की इफ यू हॅव बीन मीन्स प्रपोज्ड बाय एनी वन इवन इंडिया एलायन्स विल यू गो फॉरवर्ड. सो दॅट वॉज अ नायस प्राऊड मोमेंट. बाय आय एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. म्हजी काळजान मनात आसा तें सांगलें. म्हाका म्हणलें 6 म्हयने जाले आनी खरें सांगता सायदत 6 म्हयने जाले म्हाका जावं ते आयज टुडे वेन आय एम वर्किंग विथ द सोशल एक्टिविस्ट ऑफ गोवा. इट इज नॉट ओनली फ्रॉम साऊथ गोवा, इवन द नॉर्थ गोवा. म्हाका जायते जाणांनी म्हणिल्लें आसा प्रतिमा वाय डोंट यू, वी आर फेड अप, वाय डोंट यू कंटेस्ट. सो वॉट, इट इज नॉट ओनली रिजर्वूच करपाक जाय लेडीक म्हणून, इवन अदरवायज यू हॅव ऑल द क्रेडिबिलिटी, कॅपेसिटी एंड यू हॅव वर्कड फॉर इट म्हणून. सो दॅट डे वेन आय गेव अ स्टेटमेंट आय सेड येस, if that is the case and if I'm been proposed by the party, okay, then I'm all ready because it is gonna be on a positive side. Kidak na muncha hai, why should I say no, why should I suppress? I'm being honest. I was not chasing this and I was not in the news also for this, and I never even dreamt about contesting or going for to contest MP elections this time. Although तुका खबर आसतलें last time की बाकीचे जर कोणाकय जर टिकेट जर मेळटा साऊथ गोवाक जाल्यार यू ऑल्सो डिजर्व्स इट द मोस्ट. कारण तुमचें काम पळयलें, तुमचे जर सोशल एक्टिविटीज जर पळयल्यो आनीक लोकां मदीं जे तुमचें कनेक्शन आसा हें पळयल्यार तुमकां खंय तरी दिसता की इट इज एडवांटेज फॉर यू. सी आय वूड नॉट लायक टू बोस्ट अबाउट मी. म्हजे कार्याचें म्हाका उलोवपाक नाका. तूं आतां म्हाका सांग, यू आर व्हेरी फेमस, तूं मिमिक्री आर्टिस्ट म्हणून वता, एंकर मागीर, पूण यू आर व्हेरी फेमस इन गोवा. तूं म्हाका सांग कितलीं वर्सां जालीं तूं म्हाका म्हजें कार्य जावं ते न्यूज पेपराचें जावं ते तरुण भारत, लोकमत, हेराल्ड, नवीन टायम्स और टीव्हीचेर, सोशल मिडियाचेर कितलीं वर्सां जालीं तूं म्हजें काम करपाक ऑब्वियसली खूब वर्सां जालीं पळयता. पयला तुवें न्ही, हालींच तुवें म्हाका पयलां, कालच हांव बेबो असो उडकी मारून आयिल्लें आसा. सो यू मस्ट हॅव सीन जेन्ना कांदे मारत जाले. ते हांवेंच न्ही, हय, ते खूब लोकांनी तुमचें काम पयलींच्यान पळयलां. म्हणजे लायक फॉर एग्जांपल एक म्हाका दिसता 15-20 वर्सां जातलीं तुमचें काम पळयलें आसा, पूण 15-20 वर्सां जालीं म्हणून जायना. लोकांचें अशें म्हणणें आसा की 15-20 वर्सां आनी ताज्या पयलीं Pratima was with Congress, and then Pratima left Congress, she joined AAP and she lost the election. So why she should contest the election? I will tell you. Why means आयज तांचे जे कॅन्डिडेट आसा, आतां BJPचे दोन कॅन्डिडेट आसा, तांचे फ्रंट रनर्स म्हूण आसा, दे ऑल्सो लॉस्ट इलेक्शन्स. नरेंद्र सावयकर 2 पाटी 2 खेपे तो MP पडिल्लो आसा. बाबू कवळेकर इतली वर्सां जिखून आयिल्लो, तो केपें तो डेप्युटी CM जो आशिल्लो, ताजें नांव आयज येता, तोय लास्ट टायम पडिल्लो आसा. इलेक्शन इज नॉट अबाउट ओनली विनिंग, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ लर्निंग प्रोसेस एंड ट्रायंग प्रोसेस. सो एवरीवन हॅज गॉट एन ऑपॉर्च्युनिटी, बट वॉट इज इम्पॉर्टंट इज हू सस्टेन्स. आमी आयज पळयलां इलेक्शनाक बसतात आनी मागीर 5 वर्सां खंय तरी नाच जातात. बट आय वूड लायक टू से दॅट इफ यू सीन मी, माय वर्क इज कन्स्टंटली हांव करीत आसा. म्हाजें काम कार्य म्हणटा तें चालूच आसा लोकांक लागून, चड करून गोंय आनी गोंयकारां खातीर. हांव बाय प्रोफेशन आय एम अदोगाद. हांवें कार्य लॉ कॉलेजींतल्यान अदोगासी ही डिग्री हासील केल्ली आसा. तशेंच आय एम मास्टर्स केल्लें आसा हांवें सोशियोलॉजी फ्रॉम गोवा युनिवर्सिटी, आनी दामोदर कॉलेजींत हांवें कॉमर्स ग्रॅज्युएट म्हणून हांव हें जाल्लें आसा. म्हजें कार्य, म्हजें हें पॉलिटिकल म्हणल्यार पॉलिटिकल न्ही, आय ऑलवेज हॅड दॅट थिंग फ्रॉम स्कूल. आय वॉज अ मॉनिटर, इवन इन प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट आय वॉज अ दिस थिंग मॉनिटर. देन आय वॉज अ लीडर ऑफ द ग्रुप. देन ऑल्सो इन दामोदर आय वॉज कल्चरल युनिट. मॉनिटर म्हणटकीर म्हाका एक याद जाली, मल्लिकार्जुन खडगे वेन ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी, एक पेपराचेर न्यूज आयिल्ली आनी बातम्याकूय न्यूज आयिल्ली की चवथेक तो मॉनिटर आशिल्लो म्हणून क्लासीक, आनी बिकॉज ऑफ हीज दीस थिंग म्हणजे तो मॉनिटर जालो म्हणून खंय तरी मल्लिकार्जुन खडगे म्हणटा की आपूण आज खंय तरी काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट जावपाक पावलो. तुमी म्हणटात की हें सगळें स्कुलांतल्यानूच सुरू जाता, पयलीं मॉनिटर आनी मॉनिटर जातकीर मागीर मुख्यमंत्री जावपाचे, प्रधानमंत्री जावपाची स्वप्न दिश्टी पडपाक लागता. ना, दॅट इज नॉट लायक दॅट. इट इज द एबिलिटी. मीन्स वॉट, तेन्ना खंय तरी इवन वेन आय वॉज इन द प्रायमरी एंड आय वॉज मेड द मॉनिटर, द टीचर्स, the principal had some konak monitor karta, they know who will mind the class, who knows which direction to take
आणि लिडरशिप क्वालिटीज. तसेच इफ यू गो टू सी दामोदर कॉलेजीत देखून हांव कल्चरल युनियन लिडर म्हणून जावन गेला. तशेंच कारेंत देखून हांव हें आशिल्लें क्लास रिप्रेझेंटेटीव. सो आय वॉज अ मिक्सचर ऑफ ऑल रावंडर. तुका पळोवपाक गेल्यार दामोदर कॉलेजींत हांवें दामोदर क्वीन म्हणून सिलेक्ट जाल्लें हांव, आनी रोज क्वीन आनी सारी क्वीन, तशेंच कारे क्वीन म्हणून हांव गेलें. सो इट इज नॉट अबाउट दॅट. आय वॉज ऑलवेज एक्टीव अँड आय वॉज मोर एक्टीव इन मेनी एक्टिविटीज. जावं ते युनियन, आतां NSUI जॉयन केल्लें हांवें. NSUI स्टुडंट, जेन्ना स्टुडंट मुवमेंट आशिल्लें तेन्ना 40 मार्क्स जाल्ले तेन्ना खबर आहा बरे लफडे जाल्ले खंय युनिवर्सिटीत, तेन्ना आमकांय दांडे पडिल्ले आसा. सो फ्रॉम द टिनेजर आय स्टार्टेड. देन युथ काँग्रेसान गेलें. युथ काँग्रेसान इलेक्शना टायमार राहुल गांधीन सांगलें सिलेक्शन करप ना जाल्यार सगळ्या कडेन नेपोटिझम जाता, आपल्या भुरग्यांक आपल्या बायलांक आपल्या हांकां बसयतात. सो म्हाका एक संदी मेळ्ळी, हांवें काम केलें म्हणून म्हाका गोंयच्या जनतेन भुरग्यांनी युथांनी आय हॅड नो मनी दॅट टायम. आय हॅड ओनली माय एक्सपिरियन्स ऑफ वर्क अँड फायटींग स्पिरीट. स्टेट युथ काँग्रेस फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट गोंयची जाली. आनी मागीर राहुल गांधीन खंय तरी म्हणलें यू हॅव टू टेक ऑन, अँड म्हाका अपॉइंटमेंट येयलें दॅट आय एम अपॉइंटेड एज द स्टेट महिला काँग्रेस प्रेसिडेंट. सायदूत तूं म्हाका सांग, हेज्या पयलें हांव कोणाक क्रिटिसायज करना, बट you see the graph. महिला काँग्रेस पहिले कशी आशिल्ली आनी when I came how it was vibrant. Who support ahead? Nobody. 2017 इलेक्शन पडले म्हणून काँग्रेस न्हिदले. स्वता हे दिगंबर कामतीन म्हाका ताच्या घरान सांगिल्लें आसा, प्रतिमा आमी डिमॉरलायज जाले. तांचे सपनां आशिल्लें आसतलें जातले आमदार जातले, परतून CM जातले, पूण म्हाका तेणें कॉंग्रेच्युलेट केलें की प्रतिमा द बेस्ट डिसिजन तुका ते राहुल गांधीन महिला अध्यक्ष केलें तें. कित्याक हांव भिल्लें, हांवें वयल्यान सांगिल्लें की आय एम टू यंग फॉर दॅट. 35 इज टू यंग टू बिकम अ महिला प्रेसिडेंट, बिकॉज सगळी सिनियर बीन आसता म्हणून. बट ही सेड यू हॅव द कॅपेसिटी. इट इज नॉट अबाउट द एज, इट इज अबाउट द एक्सपिरियन्स अँड कॅपेसिटी. एंड आय टूक ऑन. आणि थंय हांवें स्टार्ट केलें ते 170 एज्युटेशन. तुम्ही म्हणटात की सगळें हे तुमचे जे एक्सपिरियन्स आसा इट मॅटर्स फॉर दी साऊथ गोवा टिकेट. नो, इट इज नॉट अबाउट मॅटर्स. नाव वॉट हॅज हॅपन, सी लास्ट टायम न्ही आय वॉज अ फ्रंट रनर विथ सार्दिना बाब. माझी तिकेट ऑलमोस्ट फायनलायज जावन दुखून आयल्ली. दॅट इज गेम्स ऑफ प्लेन अँड आय एम फेड अप. आय हॅव फॉरगिवन देम. टू पीपल. कोणे गेम केली म्हणजे तुम्ही म्हणतात की तुमकां जर तिकेट मेळपाक जाय आशिल्ली, हू वॉज दॅट पर्सन हू गेव दॅट तिकेट टू फ्रांसिस्को सार्दिना लास्ट टायम? कारण गेल्ले फाटी जर तुमकां तिकेट मेळ्ळी जाल्यार तुमी ऑलरेडी MP आसतले आशिल्ले. MP आसता आशिल्ले आनी कितें तरी आयज गोंयचे मुद्दे, गोंयचे इश्यूज घेवन खंय तरी झगडून आयज कितें दिसता खंयचे इश्यूज आनी खंयचे मुद्दे आसात जे पळोवन लोक साऊथ गोवा कॅन्डिडेट सिलेक्ट करतलो किंवा वोट करतलो, आणि मागीर MPच्या मुखार खंयच्यो चॅलेंजीस आसल्यो की ते मुद्दे लोकसभेक मांडपाक? सी पयलें म्हणल्यार तुवें म्हाका विचारलें कित्याक लागून म्हणल्यार येस आय वॉज अ फ्रंट रनर. एंड लेट मी टेल यू, इट इज नॉट अ हिडन इट इज अ ट्रूथ दॅट तिकेट जावन देखून आयिल्ली. बट इट वॉज दिगंबर कामत. व्हेरी ट्रू. आय एम टेलिंग यू, ही थॉट दॅट आय एम यंग, मे बी आय डोंट नो वॉट वॉज द सेटिंग, तांचें सेटिंग कितें आशिल्लें. आणि तुमची जी मेन पार्टी आसा काँग्रेस पार्टी, मेन पार्टी इतलेच खातीर म्हणटा यू आर नॉट इन काँग्रेस रायट नाव, यू आर नॉट इवन विथ AAP, पूण तुमी जे सगळे जे ग्रासरूट लेवल जे काम केल्लें आसा इट इज डन विथ द काँग्रेस पार्टी. सो तुमी ओपनली हे सामकें एक हांगा एलिगेशन घालतात आनी तुमी सामकें ओपनली सांगतात की थंय सेटिंग जाल्लें म्हूण टिकेट दिता आसतना लास्ट टायम. दिगंबर, बिकॉज दिगंबर्स प्लॅन्स ओनली डिफरंट. नो सी, नो टुडे वेर इज ही भाशण दितालो, देवा मुखार त्यांनी शपथ घेतल्या, आमचे क्रिस्तांव देवा मुखार त्यांनी शपथ घेतल्या, ताणें ते मुस्लिमाच्या मोस्कांत वचून शपथ घेतल्या. म्हणजे ह्या न्ही कितें ते देवान देवाचेर घालून देवाक फटयले त्या मनशान. हांव कोण म्हाका फटोवपाक? पूण म्हाका तेणें प्रॉमीस केल्लें की नेक्स्ट टायम शुअर तुका आपण हें करतलो. बट इट वॉज ओके. आय सॅक्रिफायस्ड एंड आय वर्क फॉर द पार्टी कॅन्डिडेट. सार्दिनाक हांवें सगळ्या कडेन काम केलें. मडगांव, केपें, नुवें, बाबूचे कॉन्स्टिट्युन्सीत केपें, सांगेर सगळ्या कडेन गेलें. तो जिखलोय. बट देन वर्स वॉज दॅट म्हाका हाडून ते झेडपीक कोण मेलो तो कोविडाक लागून आमचो जो हो आशिल्लो कॅन्डिडेट न्ही तो मेलो. आनी 10-12 दीस कितें आशिल्लें इलेक्शनाक. हांवें सांगिल्लें दॅट माय इंट्रस्ट इज नॉट देर, बट दे टोल्ड मी यू हॅव टू सॅक्रिफायस फॉर द पार्टी, यू हॅव डन सो मच ऑफ वर्क अँड वी आर गोना स्टँड बाय यू. वन इज दिगंबर कामत अँड सेकंड इज लुईझीन फालेरो. आयज दोगांय खंय आसा तें तुका खबर आसा. बट आयज आय फील बॅड दॅट आतां 5 वर्सां म्हणल्यार जायतो बोवाड जाता आशिल्लो गोंयाक लागून पार्लमेंटांत. पयलींच्यान ही खिचडी शिजताली म्हणजे तुमकां जेन्ना पळय टिकेट मेळ्ळी. नाव इट्स क्लियर दॅट दिगंबर वॉज ऑलरेडी हँड इन ग्लावज विथ द रुलींग तो आपले कितें आसा तें म्हाका दिसता ताजें तें लुईस बर्जर आनी कितें आपले पातकाक हें करपाक जाय, लिपोवपाक जाय म्हणून ताणें खंय तरी आपलें सेटिंग करून तो गेलो. बरें, तुमचे पर्सनल मुद्द्याचेर हांव मागीर येता. पयलीं एक सिंपल क्वेश्चन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू लोकसभा इलेक्शन 2024. आतां फाल्यां समजा जर तर एक तिकेट दिवपाचें थारलें आनी सगळ्या पयलीं नांव आयलें एडवोकेट प्रतिमा कुतिन्हो. हांव BJPचें उलयना, हांव काँग्रेसीचें आनी किंवा इंडिया ब्लॉकाचें उलयना, खंयची पार्टी आसनी जाल्यार तुमी खंयच्या पार्टीची तिकेट घेवपाक सोदतले? It is not about which party ticket I would like to take. It is about Pratima.
It is about Pratima's work. It is about Pratima's connect with the people. पक्ष म्हाका दितले म्हणून ते पक्षाचेर गॅरंटी दवरून हांव जिखतले म्हणना. इट इज अबाउट द आयडियोलॉजी ऑफ प्रतिमा, प्रतिमाज मायंडसेट, प्रतिमाज वर्क, प्रतिमाज डेडिकेशन, प्रतिमाज फायटिंग स्पिरिट फॉर गोवा अँड गोवन्स. दिस इज माय सर्टिफिकेट, नॉट द सिंबल. तुम्ही म्हणतात की जसे मडकय सुदीनबाब ढवळेकर कितले वर्ष झाले निवडून येता ऑन हिज इंडिव्हिज्युअल कॅपॅसिटी. मागीर सत्तरे पर्या वाळपय आमी पळयतात, मडगांव दिगंबर कामत पळयतात, सत्तरे वाळपय हांगा पर्या वाळपय आमी राणे फॅमिली पळयतात. सो तशें म्हणटा तुमी की साऊथ गोवा बियॉन्ड पार्टी लायन प्रतिमा कुतिनो हॅज गॉट द वोट्स. I'm telling you today, after my elections पळय म्हजी एक मिस्टेक जाली आनी हांव एडमीट करता. मिस्टेक सगळ्यां कडेन जाता. ओनली मिस्टेक म्हणटा ती देवा कडेन जायना. देव ओनली कॅन फॉरगिव. वी आर नॉट गॉड्स, वी आर ह्युमन्स. आय ऑलवेज से दॅट. सो खंय तरी एक आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ दीस लिडर्स म्हाका दुखयलें आनी म्हाका थंय घातलें. 150 वोटान पडलें मरे हांव झेडपीक. आय डिडंट हॅव एनी कनेक्ट विथ दोज. म्हाका झेडपीक बसयले 12 दिसान. म्हणल्यार तूं चित तो 3 टायम्स झेडपी. पूण लुईजीन आनी दिगंबरान दोगांयनी कितें केलें, लोकांक सांगलें ताका वोट घालनाकात, नाल्यार हांव 3,500-4,000 हजार लिडान येवपाचें. दे बिट्रेड. I never lost. They defeated me. I never lost. I would have accepted that defeat. But दुखयलें केलें म्हणून ते रागान हांव ते रागा बारान हांव ते म्हाका खंय पयले चान्स म्हाका हें जालें, कोणें अप्रोच केलो केजरीवाल बाबान, अतिशी दुर्गेश पाठक. सो आय वेंट, हांव गेलें and then I contested. But म्हाका घात मारपाक नाका आशिल्लो. I contested, I did work, and you know even आपाक आमी कितले वयर काडलें without asking. I was made the state vice president, senior state vice president in that party. But आतां 7 म्हयने जाले हांवें सोडून. And I have no ill or bad regards for the AAP. That is also like my family. But I wanted to have that freedom to fight for Goa and Goans. आज तुमकां वायट धरपाची काय गरज ना की तुम्ही काँग्रेसी बरोबर किंवा आम आदमी पार्टी बरोबर आशिल्ली म्हणून. कारण आज काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी दोन्ही हाताक हात घालून मुखार वतात. सो व्हॉट इज युअर टेक ऑन दिस अलायन्स? कारण जी काँग्रेस एपीक बीजेपीची बी टीम म्हणटाली किंवा जी काँग्रेस AAP किंवा TMC सारख्या पार्ट्यां खातीर लास्ट टायम गोंयांत गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक शकना बिकॉज इट वॉज वोट स्प्लिट. स्पेशली तुमकां तुमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीक खबर आसा. सो वॉट इज युअर टेक ऑन दीस? तुमकां दिसना की खंय तरी लोकांकच हे पिशांक काडटा जशें की आमी लास्ट टायम वी वेंट अगेन्स्ट इच अदर एंड दिस टायम वी आर इन कोलॅबोरेशन? See, if you go to see, I would only try to make one comment on this, that politics is dynamic and politics is not static. It is dynamic, not static. केन्ना कितें जावपाक शकता, कोण कोणाचो दुश्मन आसा तो फ्रेंड जावपाक शकता. दिगंबर कामतान कितें सांगिल्लें, ह्या पक्षान बीजेपीन कांयच करूं ना, आमकां काबार केले, रस्ते ना, कांय डेव्हलपमेंट ना. आनी आयज तो कितें म्हणटा, तो आयज बीजेपीचे गुण गायता. लास्ट टायम MGPन कितें केलें, ढवळीकरान बीन काँग्रेसाक सपोर्ट केलें आनी कोणाक MP केलो, सार्दिनाक केलो काँग्रेसाक. आयज Davlikar is supporting BJP. So politics is all about being, it is dynamic, not static. So I don't want to comment on that, but I would like to say one thing. I am a person who will go with the right ideology. Is maka kide jay. Tumi candidate. I am waiting which candidates will be declared. I am telling you. I am not chasing. I am telling you. I am not in the list. तशें आशिल्लें जाल्यार हांव बेगीन खंयचे पार्टीक जॉइन जाता आशिल्लें. म्हाका एक्चुअली संजय पाठक राव सांगता. 2 महिने पहिले आपाचो कन्व्हेनर अरविंद केजरीवाल हे वॉज डाऊन इन गोवा. ही वेंट टू वेन्झीज कॉन्स्टिट्युएन्सी इन बेनावली आणि क्रुजाच्या वेली. ताचे बरोबर कोण आयलो, MP संजय पाठक आयलो. हांव सोडून 6 महिने जाले. संजय पाठक केम टू माय हाऊस. Let me tell you, he came personally with 2 कार्यकर्ताs of AAP and telling me that boss, Arvind Kejriwal is very disturbed and hurt. He felt very bad that you left AAP because he saw that you were very dynamic and आपने lift किया था पार्टी को. And we are also upset. We are very hurt. So I told him, for me now it is important is to work for Goa and Goans. I cannot go with something about some other model. Delhi model is Delhi model. He has done. I appreciate his work. पण हांगा गोंयांत आमचे म्हादय हांगा वचपा लागल्या. हांगा आमचे टायगर रिझर्वाक लागून आमी झगडटात. आमचे डबल ट्रॅकिंगाक लागून तुम्ही हे सगळे इश्यूज जे आसात, डबल ट्रॅकिंग, म्हादय इश्यू, CRZ वायोलेशन किंवा टायगर रिझर्व इश्यू, हे सगळे इश्यूज तुम्ही व्यवस्थित सगळे मांडिले आसात. झगडलेले आसात. तुम्ही झगडिले आसात. यू हॅव फायट फॉर इट. यू हॅव फॉट फॉर इट. आणि दुसरी म्हणजे गजाल म्हणजे विचारपाचे म्हणल्यार आता खंयचे इश्यूज आसात. हालीं आमी ST रिझर्वेशन जे आसा त्या वेळार तुमकां स्टेजीर पळयली. आता खंयचे इश्यूज आसात आणि खंयचे इश्यूज उरल्यात की त्या इश्यूसाचेर तुमकां दिसता की लोक सामके गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट आसा आणि इट कॅन गिव यू द confidence and it can give you the advantage. So if you go to see about state issue, I will tell you state issue today's day is Dabolim. See, Daboli is going. हडपाक कोण आशिल्ले त्या दिसा 7 दिनानूच एक स्टेटमेंट केल्लो. तेन्ना खबर आय एम द फादर ऑफ मोपा म्हणून. लुईजीन वॉज द वन दॅट टायम. सो कोणे हाडिल्लो, मोपा हाडिल्लो. बट एट द सेम टायम
वी हॅड टोल्ड यू ऑल दॅट दाबोली शूड नॉट बी टेकन प्लेस. हांव सावथांतलें, म्हाका खबर आसा काणकोण सांगे साकून जेन्ना भुरगे भायर साकून येता तेन्ना मोपा साकून आपल्या घरा कडेन पावपाक 7,000 5,000 तांकां भाडें दिवपाक पडटा. दाबोली एअरपोर्ट असल्यार इट इज सेफ. आतां पळय मरे स्पायस जेटान जाल्यार पयर काडून घेतलें. दे हॅव डिसकंटिन्यूड. दे हॅव सेड दॅट नाव हेन्स फोर्थ वील बी ओनली ऑपरेटिंग फ्रॉम मोपा. आतां उरल्या कोण? आय थिंक इंडियन खंयचे ते इंडिगो उरले आणि एअर इंडिया उरल्या. एनीवे दॅट इज द लेटर पार्ट. पूण ते एअरपोर्टाचेर इश्यूज एअरपोर्टाचेर जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना राव तेच न्ही, आनी 2 इश्यू आसा. तुम्ही पहिला ओल्ड गोवा, आमचे ओल्ड गोवा लागून आमी झगडत आसा. हांव दिल्ली देखून गेलें आमच्या टिमा बरोबर गेलें. एंटनी शंकर बी आशिल्ले. इश्यू म्हणटा तुमी मातशे लोकांक क्लियर इलिगल बंगलो. मागीर हांगा मारियान म्हणून आसा आमचो, एना आसा, संजय बड्डे आसा. आमी सदांच हातीत हात घालून आमी इश्यूज घेयत आसा. ओल्ड गोवा तो बंगलो दॅट इज अ हेरिटेज सायट. थंय 7 इम्पॉर्टंट मॉन्युमेंट्स आसा आमचे वेर यू कॅनॉट गो अँड डू एनीथींग. आणि इलिगल बंगलो कोणाचो आयलो तो तुमी खबर आसा. आय वूड नॉट लायक टू मेक दॅट. म्हाका ते पॉलिटिकल करपा नाका. हांव म्हणटा कायद्यान कितें आसा तें पळोवपा जाय. ब्युरोक्रेट शूड सी, गव्हर्मेंट शूड सी. डोंट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ एनी रिलीजन, जावं ती हिंदू आमचे कॅथलीक ऑर मुस्लीम. वी आर पीस लविंग गोन्स. आमी सदांच एकमेकागेर वतात, सगळे साजरे करता, सण सगळे कडेन आसता. पूण हांगा खंय तरी डिस्टर्बन्स जाल्ले आसा. आनी थर्ड म्हणटा तो मेन बर्निंग इश्यू तुवें विचारला. आतां 2 तुका सांगले, दाबोली तोय सांगलो अलॉंग विथ म्हादेई, टायगर रिझर्व, CRZ, डबल ट्रॅकिंग, कोल सगळे आसा. पूण मेन म्हणटा तो EVMाचो आसा. यू मस्ट हॅव सीन दॅट वी हॅड गॉन, अ टीम हॅड गॉन टू दिल्ली EVMाक लागून. आमकांय सांगले तुमको हम लोग जेल में ये करेंगे म्हणून. हांवें तांकां डायरेक्ट सांगलें मेरे ऊपर 12 केस है, ले जाओ म्हणून. वी आर फायटींग फॉर वॉट? कित्याक EVM 12 केसी आसा म्हूण सांगता आसतना तुमकां दिसना की हे लोकांक एक खंय तरी मेसेज वता की वी शुड नॉट वोट फॉर प्रतिमा, कारण 12 केसी कसल्यो ह्यो लोकांक मातशें मागीर हॅलो लेट मी टेल यू. 12 केसी कितें फॉर्जरी वा चिटिंगाच्यो न्ही, बेनामी ट्रान्झॅक्शनाच्यो न्ही. प्रतिमा इज व्हेरी ट्रान्सपरंट. एनीबडी आयज रुलींग डिस्पेन्शन आसा जाणाक जाय कोणाकय म्हाजेर RTI घालून म्हजी प्रॉपर्टी पळोवपा. वी हॅव आवर एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टीज अँड वॉट एवर माय हजबंड हॅज अर्न हार्ड अर्न घाम गावून केल्ले. आमचे कांय इल्लिगल ना. 12 केसीस कोणाक लागून? लोकांक लागून बाबा. म्हजेर सरकाराचे अगेन्स्ट आवाज उठोवपा खातीर ह्यो केसीस तुमचेर जाल्यो तुमी. जेन्ना पॅरा टिचरांक न्ही प्रॉब्लेम जालो, पगार मेळना म्हणून हांवें थंय असेंब्लीत वचून 200 बायलांक घेवन मोर्चा केलो. ताजेर म्हजी केस आसा म्हापसा. दुसरी म्हणटा ती एक एक्स चीफ मिनिस्टराचो चल्याचें कितें तरी व्हडलें हॉटेल येतालें सांग्यार. ताजे कोण ड्रायव्हरान एक चलयेक धाकल्या मायनराक मॉलेस्ट केलें म्हणून थंय झगडलें आनी आवाज काडलो म्हणून ती केस म्हजेर आयज पॉक्सो केसीस चल्ल्या. 5 वर्सां जालीं. तशें खूब 12 केसीस जे आसा पळय त्यो 12 केसी हांवें घेतिल्ल्यो आसा त्यो लोकां खातीर घेतिल्ल्यो आसा. आनी जेन्ना हांव काँग्रेसांत आशिल्लो त्यो केसीस हांव लडोवपाक लागलो. नथींग पर्सनल. आनी कितें बरें, आमी जेन्ना गोंयचे उलयतात किंवा एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो म्हणून उलयतात, लोकांक सगळ्याक खबर आसा की एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो म्हणजे कितें तें. आतां आमी मातशें सेंटराक या. जेन्ना सेंटराक आमी पळयतात, लास्ट 10 वर्सां जालीं प्रधानमंत्री मोदी इज रुलींग द नेशन. आतां परतय बी अशें म्हणटात की ही इज ऑल सेट टू बिकम प्रायम मिनिस्टर अगेन. तुमचें हाजेर कशें कितें म्हणणें? कारण आमी जर पळोवपाक वचत जाल्यार नरेंद्र मोदी गव्हर्मेंट इज डुईंग अ व्हेरी फॅन्टास्टीक जॉब इन द कंट्री. लोक म्हणटात की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बरो आसा, बाकीच्यो सगळ्यो स्किमी आसात त्यो घराघरांनी पावतात. सो हाजेर तुमकां दिसना की लोक सावथाकय आनी नॉर्थ गोवाकय वोट करता आसतना हे सगळे इश्यूज आसा ते पळोवन मत घालतले? See, I would like to say that since right today I would say that Modiji म्हणल्यार BJP, I would not say no to development work at least. Infrastructure जाल्ले आसा. आयज आमी ब्रिज देखून पळयतात जाल्ले आसा. पूण हांव म्हणटा दॅट इज फायन रे. तूं म्हाका सांग तें ओवरऑल पिक्चर बरें आसा, ओके. पूण हांव म्हणटा जे इश्यूज लोकांक न्ही लागता, तुज्या घरान देखून आवय आसतली, तुज्या आवय देखून सिलिंडर रांदता आसतली, तुय लायट TV AC यूज करता आसतलो, लायटीची बिलां खंय पावल्ली आसा, आयज सिलिंडराचेर इश्यू रेट खंय पावल्ली आसा, सादी दाळ वा भाजी इन्फ्लेशन कितले म्हारग जाल्ले आसा. आमकां जाय बारीक बारीक मुद्दे. हांव कितें म्हणटा, तो म्हणटा ह्या पाटी इस बार 400 पार. हांव इतलें म्हणटा तूं EVM हटाव आणि तू बॅलेटाचेर वोटिंग कराव आणि मागीर आमी पळोवया 400 वा 800 जाता ते आमकां कांय फरक पडना. वी आर हॅपी. पूण लास्ट टायम पसून जर समजा तर EVM इश्यू जर आशिल्लो जाल्यार साऊथ गोवा कित्याक BJP जिखली ना, साऊथ गोवा कित्याक काँग्रेस जिखली? तूं अशें म्हणटा. बरें, तुका एक सांगता कित्याक जिखली म्हणल्यार आतां जे कोण आसा पळय BJP बरोबर MGP ती तेन्ना सादिना बरोबर आशिल्ली, ते एडिशनल आशिल्लें. एंड यू कॅनॉट चीट.
EVM तुका मॅन्युप्युलेट करपा जाता पूण सारके दवलीकराचे जे वोटींग आसा पळय ते सारके बँक ताजे वोट्स ते बँक वोटर्स तागेले ते बँक तागेली थंय तुका कांय अदला बदली करपाक जायना कॅल्क्युलेशन चुकता आसलें मडकय पोंडा बिंडा सो तांचे पार्टनर आशिल्लो न्ही मे बी दे न्यू दॅट दीस फेलो वील कम लेटर फॉर अस सो फायन आनी अदरवायज ऑल्सो आय डोंट वॉन्ट टू क्रिटिसायज बट तूं म्हाका सांग साऊथ गोंयच्या एमपीन काँग्रेसान टिकेट दिली जिखून हाडलो आमी ताका काम केलें पूण वावर कितलो केला तेणे आतां म्हाका सांग कितले मुद्दे तेणे ते पार्लिमेंटात काडल्यात इट इज नॉट अबाउट मी ओनली this statement is against Congress का this statement is against Francisco Sardina? दिस इज नॉट अगेन्स्ट काँग्रेस सॉरी आय एम टॉकिंग अबाउट फ्रांसीस सार्दिना Okay. आतां हांव कितें म्हणटा बाबा एज जाल्ली आसा मातशें रिलॅक्स जा मातशें तुजे आतां ओल्ड एज जाल्ली आसा नात्रां पात्रां आसा तांकां घेवन खेळा टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ इवनिंग वॉकाक वच गिव टायम टू युअर वायफ गिव टायम टू युअर ग्रँडचिल्ड्रन टू युअर चिल्ड्रन बाय कित्याक आस ती हांव म्हणटा आयज म्हाका जर अशें दिसता कॅन्डिडेट्स जे आसा तांकां पयलीं तांचें एज्युकेशन बॅकग्रावंड पळोवपा जाय तांकांय रिटायरमेंट आसपा जाय राव रे गव्हर्मेंटाक जे काम करतात गव्हर्मेंटाक काम करता 58-60 म्हळ्यार रिटायर म्हणटा तेका समज तांच्या आंगात जीव आसा तांचेय रगत शिजता बरें काम करपाक जाता तरी पासून रिटायरमेंट एज दिता आनी तांकां घरा कडेन VRS दिवन घरा कडेन धाडटा सो पॉलिटिशियन्साक कित्याक ना रे ही रिटायरमेंट एज हांगा 70 जाता 80 जाता 90 जाता फोंडात पांय पडटा पूण हांकां इलेक्शन जाय बॉम्ब तुम्ही सगळ्याचेर फोडला इन्क्लुडिंग प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोणी जावं देर शूड बी अ सर्टन एज सर्टन क्रायटेरिया इफ अ नॉर्मल पर्सन आनी दुसरें हांव म्हणटा जेणे फॉर्जरी केल्ली आसा चिटींग केल्ली आसा रेप केल्ले आसा इवन बेनामी ट्रान्झॅक्शन आसा इलिगल कामांत तांचे एक्टिविटीजांक हें आसा तांकां तुमी टिकेट कशी दिता रे पयले पर्रीकरान सांगिल्लें मरे दिगंबराक भितर घालतलो लूज बजेवराक म्हणून दुसरे ते कोण तो वचून आयलो मरे कोण तो आमचो वारकाचो चर्चिल आले माव मरे तो जाल्यार कोलवाले इनॉग्रेशन केल्ले तितून रावून आयलो बट हांव म्हणटा पार्टीज ऑल्सो वेन दे गिवींग टिकेट दे शूड सी द बॅकग्रावंड क्रिमिनल बॅकग्रावंड तूं म्हाका सांग एकले कोणे चलेक चाडयलें ओर टिचरान कोणाक मोलेस्ट केलें ओर रेप केलो म्हणून आयकल्यार ताका सस्पेंड करता तो तुमी पॉलिटिकली हांकां आनी कित्याक मोटिवेट करता हो कसलो कायदो तुम्ही म्हणटात की बीजेपी विनिंग क्रायटेरिया पळोवन तांकां टिकेट दिता इट इज यू हॅव टू सी द क्रेडिबिलिटी ऑफ द पर्सन का रे पळयात म्हाका आयज वायट दिसता कितेंय जावं तो नरेंद्र सावयकर 2 फावटी पडला आसतलो पूण हांव म्हणटा तो हार्डकोर कार्यकर्ता म्हणून वता आयज पळय तूं त्या पक्षान दुसऱ्यांक हाडून दिवपाक सोदता दुसऱ्या पक्षांतल्यान आयिल्ले ते डायरेक्ट दिवपाक सोदता जे काम केल्ले ते सो यू अंडरस्टूड फॉरगेट अबाउट हिम एज हार्डकोर कार्यकर्ता बीजेपीचे बरे आसा पूण तुमी हार्डकोर काँग्रेसमॅन म्हूण लोक तुमकां वळखतात अजून वळखतात ऑल्दो यू आर नॉट इन काँग्रेस देन यू लेफ्ट काँग्रेस पार्टी यू जॉयन AAP आता तुमी सध्या काँग्रेसीकूय ना यू आर नॉट ऑल्सो विथ AAP म्हणजे फाल्यां जर तर समजा जर तर एक तुमकां कितें पॉलिटिकल डिसिजन घेवचें पडलें इज इट गोइंग टू बी काँग्रेस AAP or any third party? It is not about what decision. See, I have already told that when म्हाका पटूना खंय तरी रावपाक म्हाका सुसेगाद राती न्हीद पडपाक जाय आशिल्ली कित्याक म्हाका खंय तरी दिसतालें की आय हॅव टू फायट फॉर गोवा एंड गोवन्स एंड म्हाका दिसलो दॅट वॉज अ गुड ब्रेक विच आय टूक बिकॉज काँग्रेस ऑफकोर्स आयडियोलॉजी वॉज मॅचिंग एंड आय गिवन माय youth and my life for the party. Today, if you go in my house also, you'll see all the Congress leaders and photo bin astale. I respect that party. I am not, I really respect the party leaders also there. But in Goyan ते कितें जालें तांचे चड जाल्लें आज चड जाल्ली. They were too greedy. They were too selfish. आयज पळय मरे बीजेपी म्हणटा न्ही आमी गोंयान बीजेपी कोण चलयता दोग जाणां बीजेपीचे सोडल्यार सगळे काँग्रेसाचे एक्चुअली काँग्रेस इज ओनली रुलींग सेकंड हँड इन बीजेपी टुडे एम आय रायट सो आय एम सेईंग इट इज टायम इफ काँग्रेसाक आयज चान्स आसा न्यू फेसिसांक दिवपाक जेणी काम केलां तांकां दिवपाक तुम्ही समज तुमचे कटोरी घेवन बसले जाल्यार जावपा ना आणि सेंट्रल लिडरशिप फेल्युअर दिसना काँग्रेसीचे कारण काँग्रेसीचे आमकां खबर आसात गोंयाक तुमचें नांव खबर आसा सेंटराक वी हॅव सीन अबाउट मिलिंद देवरा वी हॅव सीन अबाउट ज्योतिर्मय सिंधिया वी हॅव सीन अबाउट ऑल द लिडर्स लायक सचिन पायलट तांकां मुखार काडपा सोडून खंय तरी आपलेच लोक मुखार काडटात किंवा आपले जे कोण पळय सामके हार्डकोर पॅनलांतले आसा तांकां काँग्रेस मुखार काडटा आनी इट्स नॉट गेटिंग कनेक्टेड विथ द यूथ तुमकां दिसना की खंय तरी एक काँग्रेसीचे एक सेंट्रल लिडरशिपाची व्हडली एक चूक आसा No, you cannot blame the central leadership. I will never blame Sonia ji or Rahul ji or the thing. The thing is what, these leaders who think that they are above the party. जे आमचे सेंट्रलाक देखून there's nothing, this is my personal view, की जे सेंट्रलाक देखून आसा ते आय 70-80 जाल्या तांकां ती आस चड जाल्ली आसा ग्रीड की ते कितें म्हणटा तांचे सद्दां प्रत्येक टायम आसता दीस 5 years केली
ये मेरा लास्ट चुनाव है, अगली बार दुसरे को देंगे आयज तीच गती आयज आमची सादिनाची जाल्ली. ही लास्ट टाइम म्हणटा तो. लास्ट टाइम देखून त्याने 5 वर्सां पयले म्हाका फोनार सांगिल्लें, प्रतिमा हे फक्त 5 वर्सां खातीर, मागीर आय वील बी विथ यू. ते सोड, मागीर ते जावं गेले आनी ते दॅट इज अदर स्टोरी. बट सेम थिंग इज गोईंग इन दिल्ली. आमी पयल्या सेंट्रलाक कितें, दे आर नॉट रेडी टू गिव दॅट सीट. नको कितें मोव लागिल्लें आसा तें. यू आर हियर, जनता इज इलेक्टिंग यू ऑल टू रेज देअर इश्यूज, देअर हार्डशिप्स आणि तांचे जे मुद्दे आसा इंडियात जाता ते पार्लमेंटात कितें कोण बॉब मारपाक शकता. आतां MLA आसा ते आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून झगडपाक शकतात असेंब्लीत. 5 मेंबर्स पंचायतीत झगडपाक. हांव कावन्सिलर आशिल्लें, डेप्युटी चेअरपर्सन ऑफ मारगांव म्युनिसिपालिटी. आय वॉज फायटींग फॉर माय वॉर्ड एंड देन आय बिकेम द डेप्युटी चेअरपर्सन. हांव इलेक्ट जालें तेन्ना आय वॉज फायटींग फॉर मारगांव फातोर्डा. बट हियर इफ यू गो टू सी, हेंकां तें ना. हेंकां फक्त आपलें, मी मायसेल्फ माय फॅमिली. आपूण ना जाल्यार आपल्या भुरग्यांक टिकेट दिवप, आपल्या बायलेक टिकेट दिवप, वा आपल्या ग्रँड चिल्ड्रनाक टिकेट दिवप. हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. हे ओल्ड हें आसा पळय तें ग्रँडफादर्स, हेंकां म्हाजे सायडीन दवरून न्यू फेसीस दिवपाक जाय. आनी पार्टी हॅज टू रेकॉग्नायज द वर्क डन बाय द कार्यकर्ताज, नो मॅटर वॉट कितें केलां तेंकां पयलं. तेंकां म्हणटा ते यू हॅव टू ऑनर देम. जे लोकांचे, नॉट कार्यकर्त्याचे आणि जे कोण पळय ग्रासरूट लेवल वर्कर्स आसात, म्हणजे कार्यकर्ताच जाले, तांचे सगळ्यांचे मत एक कडेन घेवन पार्टीन तिकेट दिवपा. ती मागीर काँग्रेस आसनी, AAP आसनी किंवा BJP आसनी. हय, न्यू फेसीस हांव दिवपाक जाय. आतां तुवें म्हाका उतर म्हणलें, हांव लायफान म्हणटा तें सगळीं इलेक्शनां जिखलां. हांव कामराचे कावन्सील इलेक्शन हाय मार्जिनान जिखलां. ते EVM नाशिल्लें, बायलट आशिल्लें. वायस चेअरपर्सन दिकून दिगंबर अगेन्स्ट आसून दिकून ताजे कावन्सिलरांनी म्हाका वोट घालून डेप्युटी चेअरपर्सन केलें. हांव मार्केट चेअरमॅन इलेक्ट जालें. यूथ काँग्रेस इलेक्शन केल्लें राहुल गांधीन, ते इलेक्शनाचेर जिखलें. महिला काँग्रेस प्रेसिडेंट म्हूण गेलें. हांव पडलें ZPक म्हाका फोर्सान बसयलें खरें. थंय तुका टक्कर दिली. 2500 2575 कितें वोट काडले. आय लॉस्ट बाय हार्डली 150 कितें वोट. सो यू नो दॅट विनेबिलिटी फॅक्टर. आपान गेलें कितें जालें, 9 जाणां बसले. 9वांतले थंय TMC लुईझीन जो MLA आशिल्लो काँग्रेसाचो, ही डिफॅक्ट ताणें सोडली काँग्रेस आनी गेलो आनी ताणें चर्चिलाचो हात धरलो. TMC प्रेसिडेंट जालो. आनी बोथ द ex-MLAs ऑफ नावेली आणि द TMC president, they worked for their daughter. Yes. So other side there was RG, other side there was many parties, NCP. So सगळ्यांचे 2,500 झाले आणि कोणाक 5,000 झाले. तो जिंकलो. लायफान म्हणटा ते हांव फोट मारना. खूप जाणांक शॉक आयलो की BJP नावेली जिंकली म्हणून. स्प्लिट पॉलिटिक्साचेर आमी मागीर उलोवया. आज तुमचो एक स्टेटमेंट आयला की साऊथ गोवाक एक असो लिडर जाय हू कॅन युनायट द एंटायर ऑपोजिशन. सो तुमकां दिसता की टुमारो इफ प्रतिमा गेट्स टिकेट, एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो गेट्स टिकेट, तुम्ही सगळ्यांक युनायट करपाक शकतली? If Pratima gets ticket is a different thing, because I have always seen in politics no तुका सांगता हांव पयलां, वेन टिकेटीचो टायम येता तेन्ना न्ही तांकां आपले मनशां दिश्टी पडटात, जेणे पार्टीक लागून पक्षाक लागून घाम भावयला व काम केलां, सॅक्रिफायसीस केला, 28 वर्सां दिल्या, ते कोणाक दिश्टी पडना. हांव डायरेक्टली सांगता तुका, बिकॉज वेन इट कम्स दे सी दे आर सेल्फिश मोटिव्स इन दीस. बट today's day people are telling me, the youth are telling me, the social activists are telling me, like minded are telling me that Pratima you should be the face, because पुरो जाले म्हणटा हांचे. आमी सगळे पयला आमी बेजार आयल्या म्हणटात. बरोबर. दे आर फेड अप. सो दे सेइंग व्हाय नॉट. हांव इतलें म्हणटा की दॅट आय एम लॅकिंग फायनान्शियली. कळ्ळें तुमकां, हेंचे कडेन फायनान्स आसा आनी आयज हांवें खंय तरी पयलां लोकांक न्ही दुखून वायट दिसता म्हणपाक की आमी लोकांक लागून मरतात. हांवें मॉलेस्टेशन जावं, रेप केसीस जावं, कोणाचेर अत्याचार जावं, डावरी डेथ जावं, खंय जाल्यार प्रतिमा धांवता, आपले पेट्रोल घालता, आपले चाव पिता, कोणा कडेन 1 रुपया घेना. आय डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट. बट वेन इलेक्शन टायम कम्स वाय इट हॅपन्स लायक दॅट की तुमकां 2,000 दिले, 5,000 दिले, 10,000 दिले, चिकन दिली, बिर्याणी दिली, तुमी धांवतात आनी मागीर तुमी ब्लेम करतात. आमचो आमदार असो, आमचो आमदार असो, तसो तुमी ब्लेम करता. तुमचे जेन्ना कडेन बरे यूथ आसा, जे कार्य करून येयल्ले आसा, तुमकां लागून सॅक्रिफायस करतात, आमचे प्रोफेशन सोडून सगळे करतात. सो पीपल हॅव टू ऑल्सो नाव नो ओपन अप देअर माइंड्स एंड से दॅट दीस इज द टायम वी हॅव टू डू रियल पॉलिटिक्स. डू पॉलिटिक्स हाव. तुमच्या हाती ते मत आसा, ते 5,000 5 दिसाक देखून पावना. एक बिर्याणी आनी तंदुरी आनी कितें हाडले जाल्यार ते 1 दिसा भितर खबर. पूण इन्फ्लेशन, म्हारगाय कोण उलोवपाक पार्लमेंटाक कोण जाय, जो उलयतलो गोंयच्या मुद्द्यांचेर, जो घडटलो, कितें आसा ऑपोजिशन झगडप आणि वेगळे वेगळे इश्यू मांडप आणि टिकेटी खातीर जे पॉलिटिक्स चालू आसा ते चलप, हे चालूच रावतलें. आणि ताजे खातीरच आय वॉन्ट टू थँक यू एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो फॉर जॉयनिंग अस. आजच हाकाच लागून तर आमी म्हणटात की गोंयचें राजकारण आसूं किंवा देशाचें राजकारण, टिकेटीची उमळशीक सगळ्यांकच वाडल्या आणि लोकांकय बी अशें दिसपाक लागलां की कोणाक मेळटली ही टिकेट आणि कोण हो मनीस आसतलो तो जिखतलो तो निमाणो मेरेन
टिकतलो. देव बरें करूं. थँक्यू.